सोमारा पणजे स्पेशल कोर्टात मेन मायनिंग केशीत आदलो मुख्यमंत्री दिगंबर कामतीच्या अटकपूर्व जामीन अर्जाक एसआयटीन खर विरोध केलो. कंडोनेशन ऑफ डिले फॉर रिन्युअल मायनिंग लिजा बाबतीत वेल्या सरकारी अधिकाऱ्यांनी कामतीक शिटकावणी दिल्ली. जाणी लिजाची मुदत सोंपचे 1 वर्स पयलीं रिन्युअलाक अर्ज करूंक ना तांचे रिन्युअल जावंक शकना म्हूण ताका सांगिल्ले. तरी ताणें 40 लिजांचे रिन्युअलाक डिले बेकायदेशीर कंडोन केले असो आर्ग्युमेंट एसआयटीच्या आदोगादान घालो. साक्षीदारांच्या स्टेटमेंटाच्या आणि सबळ पुराव्यांच्या आदारान एसआयटी काम करता तेन्ना राजकीय हेतान आपल्याक पिट्टात हो दिगंबर कामतीचो आरोप चुकीचो आसा म्हूण एसआयटी सांगता. तशेंच प्रफुल्ल हेदे केशीत एसआयटीक से फायल करूंक दुसरे फावटीय जमलें ना. तांणी कोर्टा कडेन आनीक प्राझ मागलो. वेळ दिवन कोर्टान सुनावणी 7 डिसेंबराक दवरल्या. इतले मजगतीं मेन मायनिंग केशीत आयर्न ओर ट्रेडर इम्रान खानाचो जामीन रद्द करचो म्हूण एसआयटी मायन्सान घातिल्ल्या याचिकेचो निकाल हायकोर्टान राखून दवरला. प्रुडंटा खातीर सिनियर रिपोर्टर मुकेश कुमार.